विसवा उपरांत तुमकां येवकार. दिवचलच्या पालक शिक्षक महासंघान आयतारा 22 तारखेर पालक आनी शिक्षकांची परिशद आपयल्या. शिक्षणाचे माध्यम, शिक्षणाचो दर्जो आनी बाकीच्या गजालींचेर ह्या परिशदेत चर्चा जातली. दिवचल वाठारांतल्या पालक आनी शिक्षकांनी एकठांय येवन पालक शिक्षक महासंघ घडयला. मुळाव्या शाळांतल्या शिक्षणाचो दर्जो सुदरचो म्हूण आयतारा 22 तारखेक पालक आनी शिक्षकांचे अधिवेशन जातले. महासंघाचो सरचिटणीस रामचंद्र गर्देन ही माहिती दिली. त्यांच्या भुरग्यां खातीर योग्य तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळप, साधन सुविधा मेळप हो त्यांच्या भुरग्यांचो रायट आसा. दुसरे थंय शिक्षक, आतां कांय कडेन 2 शिक्षक आसतात, कांय कडेन एकूच शिक्षकी शाळा आसतात. एक शिक्षक शाळा आसतकूच ती जर शिक्षिका कांय कारणाक लागून शाळेंत गेली ना तर ती शाळा जवळ जवळ बंदूच पडटा. प्रत्येक शाळेंत 2 शिक्षक आसपाक जाय अशें शाळेचें धोरण आसा, सरकारचें धोरण आसा. तरी सुद्दां प्रत्येक शाळेंतून 2 शिक्षक आसतातूच अशें ना. तर शाळेंत मागीर भुरगीं कितलीं आसूं, जर तुमी शाळा धंय दवरल्या तर त्या शाळेंत 2 शिक्षक आसपाकूच जाय असो ह्या महासंघाचो हें आसतलो, आग्रह आसतलो. पालक शिक्षक महासंघाक सरकारान मान्यताय दिवची अशी महासंघाची मागणी आसा. आमचो एक आग्रह आसतलो की असो एक कायदो जावचो, शैक्षणीक कार्यांत एक दुरुस्ती जावन असो एक कायदो जावचो की जातून पालकांक वैधानीक पालक शिक्षक संघ जो आसतलो, पालकांची जी थंय संघटना आसतली, त्यांच्या म्हणण्याक कायदेशीर स्वरूप प्राप्त जावचें. दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आतां पळोवया खेळा मळावयल्यो खबरो. फाटलीं 6 वर्सां फ्लडलायटी नाशिल्ल्यान नेहरू स्टेडियमाचेर सांजवेळा कसल्योच सर्ती जावंक पावनाशिल्ल्यो. पूण आतां नव्या फ्लडलायटींनी हो स्टेडियम परत एक फावट झगमगला. जी कंपनीन नव्या फ्लडलायटींचें काम पुराय करून बिरेस्तारा रातीं 4 नव्या टावरावेल्यो फ्लडलायटी पयलेच फावट पेटोवन तांचें टेस्टिंग केलें. पळयात, रातीच्या वेळार फ्लडलायटींच्या उजवाडान न्हावन गेल्लो हो फातोड्डेचो नेहरू स्टेडियम. बिरेस्तारा रातीं 6 वर्सां उपरांत हांगा पयलेच फावट फ्लडलायटी पेटल्यात. पोन्न्यो फ्लडलायटी काडून हांगा नव्या फ्लडलायटींचे टावर तशेंच लायटी बसयल्यात. टेस्टिंग करतात ते जी कंपनीचे मनीस. अजूनही बारीक सारीक कामां उरल्यात आनी फुडले कांय दीस वेगवेगळ्या गजालींचे टेस्टिंग जातले. आनीक 8-10 दिसां भितर टेस्टिंग पुराय जातले अशी आस्त आसा. हे जातकच आय लिगाच्यो मॅची ह्या लायटींच्या उजवाडान जातल्यो. आतां मेरेन लोकांचो सामको कमी प्रतिसाद मेळिल्ल्या आय लीग मॅचींक फ्लडलायटींच्या उजवाडार सांजे ऑफिसान सुट्टकच लोक गर्दी करतले अशी आस्त आसा. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. चौथी ऑल गोवा पत्रकार चषक 2020 क्रिकेट सर्तीत सावड्डे युनायटेड आनी SOS सांगे फुडल्या रावंडात पावल्यात. ही सर्त कुडचड्यार SAGच्या ग्राउंडार चलता. SAGच्या आधारान आनी कुडचडे विकास संघ आनी सांगे केपे पत्रकार संघान ही सर्त घडोवन हाडल्या. सावड्डे युनायटेडान जंक्शन 11 34 रन्सांनी हरोवन फुडल्या रावंडात आपलो जागो निश्चित केलो. पयली बॅटिंगेक आयिल्ले सावड्डे युनायटेडान 20 ओव्हरींनी 8 विकेटी वगडावन 143 रन्स काडले. केवल पयन सगळ्यांत चड म्हणल्यार 36 रन्स काडले. लवू गांवकारान 33 जाल्यार प्रसाद परबान 26 रन्स काडले. जंक्शन 11च्या उत्तेश नायकान 5 विकेटी घेतल्यो. स्वप्नेश नायक आनी नोरू वस्तान दर एकी 2 विकेटी घेतल्यो. उपरांत बॅटिंग करूंक आयिल्ले जंक्शन 11 109 रन्सांचेर ऑल आउट जाले. साईश नायक 19 आनी प्रणय नायकान 17 रन्स काडले. प्रसाद परब, समीर गांवकार, गणेश नायक आनी सज्जन नायकाक प्रत्येकी 2 विकेटी मेळ्ळ्यो. प्रसाद मॅन ऑफ द मॅच थारलो. ही पळयात कांय खिणचित्रां. कुडचडेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.